आता थोडे महिने पयलीं कितें जालें, ह्याच जागेर हांगा ह्या प्रॉपर्टी लँडाक हांगा पंचायतीन कितें परमिशन दिलें हांकां फेन्सिंग करपाक म्हणून कंपाऊंड वॉल. तेंच्यांनी फेन्सिंग केलें आनी JCB हाडली हांगा आनी झाडां उमटोवन काडपाक लागले. जेन्ना उमटोवन काडपाक लागले, आमच्या विलेजरांक कळ्ळें, आवाज येयलो, सकयल कळ्ळें पळय, तेन्ना आमी वयर येयले, JCB सीज केली. JCB सीज केली. 6 म्हयने JCB फॉरेस्टान सीज करून दवरलेली. आतां कितें जालें, कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी कंप्लीट केलें आनी प्रायवेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टी आहा तांकां डेव्हलप करपाक कांय मेळना. नोटिफाय जाल्ली आहा 2020 सप्टेंबर, गॅजेटार आहा. तांच्यांनी कितें केलां, आतां झाडांक सगळ्या आख्ख्या रानाक तेच्या उजो घालपाक स्टार्ट केलो. आनी आतां कितें जालें, आमी जेन्ना मागलेलें नो डेव्हलपमेंट झोन, नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून हें एज पर द TCP एक्ट कांय ना. म्हणजे हें कितें आमकां पिशान काडपाक सोदता, मिनिस्टरा कडेन बसोन आमदार बसता आनी ही तुजी नाटकां जी करता पळय ती बंद कर आतां. आणि आमची हांगर बिल्डींग जी एरिया येतले पळय ती सारकी सामकाराक आमच्या झरीचे सामकाराक आहा, सकयल सामते आहा. 500 मिटराचेर अंतराचेर आहा हें. म्हणजे आमकां उदीक सगळें हें उदीक जें आहा पळय तें आमचे झरीक येतलें आनी झर ना जातली. This protest again is hill cutting, road expansion, okay, and it is not required. It is not required in this part of Goa where there is beautiful nature, a lot of wildlife is there, birds are there, okay. This area, leave it like that. Leave Goa the way it is. And that because there's hardly anyone who comes here now, so behind our backs they are doing this kind of destruction just so that they can eventually get some kind of advantage and relaxation for developing this area. They are putting fire to the forest, and this is just a beginning. If you can see the fencing that they have put, we are talking 35,000 square meters. The amount of wildlife that is going to get trapped inside because they don't have freedom of movement. That's exactly what I want to tell authorities. Please don't put a blind eye or shut your eyes to what is happening. These permissions are given temporarily. We have to look for the future and what Goa is and what it is going to become.